एलिशा तांचे सांगाता गेलो आनी ते सगळे मेळोन एक एक वांशो काडटालो पळय त्या वेळाचेर थिंगासर कितें तरी घडोन आयलें. थिंगासर कितें घडलें तें आतां आमी पळोवया. दुसरे राजाचे 6 वोड 3. तेन्ना कोणें थिंगासर अशें म्हटलें, तूं तुज्या सेवका सांगाता तूं चल. ताणें जबाब दिलो, हांव येता. आनी तेंच्या सांगाता तो गेलो. आनी ते जॉर्दनाशी पावन मागीर रूख कातरूंक लागले. पूण एकलो तेन्ना पळय थिंगासर वांशेत आसतालो ताच्या लांकडाची कुराड भायर सरोन नदयेन पडली. आनी त्या पासत ताणें बोबाड मारून म्हणलें, हाय म्हजे दोनया, ती कुराड हांवें कोणान मागोवन हाडलेली. कुराड आतां उदकान पडली. जशें पळय ती कुराड थिंगसर आतां उदकान पडटोस तो शीस थंयसर. कोण तरी पळयता काय? कोण तरी म्हाका पळयता काय? अशें थिंगासर अशें करून तो दुसरें सांगाता तें काम करपाक उगी वसोंक ना. काल्वरीचे सेवेन भाग घेतात पळय ते भाव भयणां, तुमी चतरायन आयकात. तुमी एक अद्भुत सेवेन भागीदार जाल्या आनी जायती तुमी जबाबदारी भाग घेतात. सेवा कोत्ता पळय त्या सुवातेर तुमी कंप्युटर चलयतात, कॅमेराय तुमी चलयतात, सारक्यो म्हारग वस्तू थिंगा तुमी उजार कोत्तात. आनी जायते फावटी अशें उजार कोत्ता आसतना ह्यो म्हारग वस्तू केन्ना पिड्यार जायत, ओ घोडेक केन्ना मोडत, घोडेक त्यो पडत. असले वेळाचेर पळय थिंगासर पळय ते सेवान भाग कोत्ता पळय थिंगासर कितें कोत्तात, सारकें उगिरान तांकां कांयच खबर ना अशी ती कोत्तात. हाका आमी ओत्मिकाय म्हणनान. थंय ती कुराड घेवन काम कोत्ताना ती आतां कुराड लांकडांनी भायर सरोन ती उदकान पडली. आतां हांगासर तुमकां एक विशय हांव सांगूंक सोदतां. आतां ते कुराडीक तर दार आसा जाल्यार काम कोत्ता आसतना त्या वेळार तुज्यान चड फोर्स घालपाची गरज पडची ना. कुराडीक तर दार ना जाल्यार थिंगासर तुजें चड बोल घालचें बोलदेक. तातूंत तुज्यान बोडी कातरूंक जावची ना. त्या पासत एका सेवकान अशें म्हटलां, डोंट वर्क हार्ड बट वर्क स्मार्ट. म्हटल्यार चड फोर्स घालून तूं वावर कोन्न नाकाय. बरी बूद उजारून वावर कोर. त्या कुराडीक तर दार ना जाल्यार चड फोर्स इस्तेमाल करचो पडटलो. आनी तशेंच कुराडीक दार आसात जाल्यार चड फोर्स लावपाची गरज ना. जरी तर ते कुराडीक दार आसोंक जाल्यार कितें करूंक जाय? ताका वेळ येता पळय तेन्ना कितें करूंक जाय? तिजें दार काडूंक जाय, ती बूद उजार करूंक जाय. आतां हो दार काडपाचो वेळ. अशें दार काडपाचो वेळ कुशीन करचो. अशें करून चड दार करून चड तूं मेहनत करिनासतना उणी मेहनत करून तुका चड फळ मेळटलें. जायते जाण बूद उजार करिनासतना आपणाचो फोर्स उजार कोत्तात. हें पिश्यापण. तुमी काम कोत्ता आसतना तुजे फोर्सा सांगाता बूदय उजार कोर. तेन्ना आमच्यान सुबेज फळ पळोवं येता. त्याच भाशेन आमचे ओत्मीक जिवितांत पासून चड तुवें फळ आसूंक जाय जाल्यार तुवें दार आसूंक जाय. जाल्यार आमचे ओत्मीक जिवितांत दार कोण हाडटलो? सर्वेस्पराचें हाजीरपण. आमचे ओत्मीक जिवितांत आमकां जागृत आनी उत्साहीत कोण करता तुमी जाणां? आमचें मागण्याचें जिवीत. हांवें जायते फावटी सांगलां, आतां ही संदी मेवला म्हणून तुमकां हांव परतून सांगतां. भाव चंगू आनी मंगू तुमकां उगडास आसा? चंगू मंगू दोगूय मेळोन रानांत गेले जोळो कातरच्याक. तेन्ना चंगून मंगूक एक चॅलेंज केलो. कसली तुमी खबर आसा? अरे मंगू, जरी तर तुजेकीन सुबेज हांव जोळो कातरीत जाल्यार तुजो सगळो जोळो म्हाका दी. जरी हांव तुजेकीन उणें तर जोळो कातरता जाल्यार म्हजी सगळी जोळो तुका हांव दितलो. कितें म्हणटाय मंगू? मंगून म्हणलें, बरें आसा. आतां हे मंगू आनी चंगू कोण पळयता म्हाका विचारनाका. आतां चंगू आनी मंगू दोगूय मेळोन थिंगासर जोळो कातरता. चंगू सारको मेहनत करून तो जोळो कातरतालो. आतां हो मंगू कितें करता पळय तें तो चिंतूंक पडलो. आतां पळयत जाल्यार कितें, मंगू झाडा पोंडाक बसला आनी बरें थिंगा कोल्ड ड्रिंक पिता. चंगू हांसोंक लागलो. हो आवशी पळय आतां एक चुनोवती केल्या न्ही. तें कोल्ड ड्रिंक सोडून मेहनतीन काम करूंक जाता न्हू. अशें चिंतून तो हांसोंक लागलो.
आतां मंगू येयलो आनी बोडी कातोता आनी आतां चंगू भाव उदोकूय पिवंक ना आनी कोल्ड ड्रिंकूय पिवंक ना. दनपार जालो, आतां जेवणाचो वेळ जालो आनी हो भाव चंगू दनपारचें जेवण पासून करिना तो मिनूत करून जो कातरीत आसा. आतां मंगू कितें करता तें पळोवंक गेल्यार मंगू आपल्याचें जेवण काडून बरो सुसेगाद जेवंक बसलोलो आसा. आतां चंगू आसतालो. सांज जाता म्हणल्यार सगल्यो बोडयो म्हाज्यो जातल्यो. केन्नाय पळयत जाल्यार कोल्ड ड्रिंक पिता आनी आतां जेवंक बसला. अशें चिंतून बरो तो आसलो, हो जाल्यार उदोकूय पिवंक ना, कोल्ड ड्रिंकूय पिवंक ना आनी जेवणूय जेवंक ना. आतां सांज जाल्या उपरांत चंगून कातरल्या पळय ते बोडयेंकेन मंगूचे सुबे जावन आसल्यो. चंगूची बीपी वाडटा. रागू येता. मंगू बा, हें कितें? केन्नाय पळयत जाल्यार तूं सुसेगाद पितालो. दनपारचो तूं बरो पोटभरून जेयतालो. हांवें थिंगा टायम वेस्ट करूंक ना, उदोकूय पिवंक ना, जेवंकूय ना. आतां सकाळीं पळयत जाल्यार हांव थिंगासर कातरतां आनी सांजचो म्हणल्यार तुज्योच बोडयो थिंगा सुबे जाल्या. कसलो तरी घात जाला. मंगू म्हणटा कांयच घात करूंक ना. जाल्यार कितें घडलें? पळय तूं जेन्ना म्हाका पळयता ना हांव कितें पितालो, नाजाल्यार आनी कितें तूं कितें करतालोय? सारकें पिश्या, तुवें म्हाका कोल्ड ड्रिंक पितना तुवें पळयलां, पूण अशें कोल्ड ड्रिंक पिता आसतना हांव म्हाजे कुराडीक धार काडटा पळय तो तुवें पळोवंक ना मरे. तूं चिंततालो हांव फकत थिंगा कोल्ड ड्रिंक पितालो, पूण एक पावटी कोल्ड ड्रिंक पिवन हांव म्हजे कुराडीक थिंगासर धार काडटालो. पळय तें 5 मिनीट वा 10 मिनीट जेन्ना हांव म्हजे कुराडीची धार काडटालो, तुका 4 पावटी वावर करचे पडटालो, पूण म्हाज्या एकेच वावरान बोडी कातरताली. तुमच्या जिवितांत पिश्या भाशेन काम करचें न्हू, समजिकायेन काम करात. ते दिसा एका शिश्यान पिश्या भाशेन वावर केलो. एकूच वावरान ती कुराड भायर सरोन उदकांत पडली. जेन्ना ती कुराड पळय बोडयेंतली भायर पडली पळय तेन्ना तो सारको आसलो. उपरांत रोखडोच येवन पळय ती गोडणी घोळ्ळ्या ती एलिशाक सांगता, हाय म्हज्या दोनया, पडली. कुराड म्हजी पडली. कुराड म्हणल्यार हांगा कितें? कितें दाखयता? मातशें आतां आयकात. कुराड कोत्ता आसतना कुराड पळय ती कोत्ता तेन्ना तो मनीस एक उद्देशान तें कोत्ता. जी कुराड ज्या पासत पळय ती तयार केल्या त्या कामा पासत ती तयार केल्या उपरांत एके बोडयेचे पोंतार ती कुराड तो घालता. तिका त्या सुवातेर आसोंक जाय. त्या सुवातेर पळय घातला थिंगा रावत जाल्यारूच तिका कित्याक तयार केल्या तो वावर तेन्नाच पुरो जातलो. पूण आतां कितें थिंगासर घडलें म्हणल्यार ती कुराड खंय आसोंक जाय थिंगा रावंक ना आनी आतां भायर सरून पडली. ती कुराड कोणाक थिंगासर दाखयता? तुका आनी म्हाका. आमचें जिवितें. सर्वेस्परान जेन्ना मनशाक रचलो पळय ताणें आपल्या भाशेनूच ताणें ताका रचलो. सर्वेस्परान आवंडयलें आमी ताज्या सांगाता जिवचें. आमी ताज्या भाशेन जिवचीं. जंय ताणें आमकां दवरला थंयसर आमी थिंगासर रावचीं अशें सर्वेस्पराची आशा. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा दरेक मनीस आपआपणाच्या मार्गार चलता. ह्या भाशेन सर्वेस्परा कोण पयस गेलो आयजायाचे 53 सवे वडेन आमी पळयता दर एकलो वाट चुकला. ती कुराड भायर सरोन पडली. जंय आसोंक जाय थंय आसोंक ना आनी भायर सरोन पडली. ज्या भाशेन ताचो उपयोग जावंक जाय तसो उपयोग जावंक ना आनी पडली. आयज आमचे मदें कितले लोक कुराडी भाशेन जेतात. खंय रावंक जाय पळय थंयसर तुमी रावनान. जें तुवें करूंक जाय तें तूं करिनाय. पोत्तून पडत आसाय. पातकान पडटाय. निसरोन पडलाय. सैताना मुखार सकला पडलाय. सैतानाक तूं आधीन जालाय. ह्या भाशेन ती कुराड पडटोस. ज्या शिश्यान ती कुराड पळय ताजी शाणली ती ताणें कितें केलें थिंगासर बेगीन वचोन म्हणलें सायबा पडली. कुराड भायर सरोन पडली. अशें येवन ताणें सर्वेस्पराच्या सेवकाक सगळें सांगलें. आयज आमच्या मदें कितले लोक आसा जरी तर तुमी निसरोन पडत जाल्यार जेन्ना तुमी पातकान पडटाव, पातकान सकला पडटाव, कितले जाण धांवून येतात म्हणटा सायबा, सर्वेस्परा, हांव पडलो बापा, निसरोन पडलो, हांव आधीन जालो, हांव बिगडला बापा.
ओत्मीक विशयान हांव पिराड जाला. धार्मिकताच्या जिवितांत जिवपाक हांव पडलां. मागण्याच्या जिवितांत पसून हांव पडलां. म्हज्या चरित्रांत पसून हांव पडलां. हांव पडलां. आमचे मदें कितले जाण पळय पडटात थिंगा सर्वेस्पराशी येवन. मन बदलता ते कितले जाण आसात हांगासर. त्या दिसा ती कुराड पडटोच त्या मनशान कितें केलें वेगीं वेगीं येवन विनंती कोत्ता. इतलेंच न्हू तितलें ताणें तें सोत आसा पळय तें सांगता, म्हज्या दोनया ती कुराड म्हजी न्हू, हांवें ती मागोन हाडलेली. आयज तुजें पळय आसा तें जिवीत. आयज आमचे भितर आसा पळय तो थारोवणेचो आनंद. हें थारोवणेचें आंगोस्त्र आमचें काय? ना, हें आमचें न्हूय. एक भेट कशें सोम्यान आमकां तें दिलां. तुमी तुमचीच न्हू. आमचे मदें कोणूच आमचीच न्हूय. आमकां मोल दिवन विकतीं घेतल्या. सुटकेच्या पुस्तकांत कितें तरी बरें बरयल्लें आसा. आतां आमी सगळे मेळून वाजुया. 22 वोड 26 वाजुया. जोरी तर तूं कदींच जोरी पेल्याची वस्त पळय तूं ती घेवन तुजे लागीं दवरीत जाल्यारूय, जाल्यार सूर्य सकला पडच्या आदीं तुवें ती वस्त ती परतून दिवची. जोरी कदींच तुवें तुमच्या भावा कडल्यान तुजी कसली वस्त घेतल्या जाल्यार तो सूर्य सकला देंवचे आदीं तुवें ती परतून दिवची. आमी जीं अपवित्र आसलीं, आमी जीं पातकीं आसलीं, सर्वेस्पणाची काकलूत दाखोवन आमकां शुद्ध केलीं. आमकां सगल्यांक सर्वेस्पणान तारोवणेचें आंगोस्त्र दिलां. प्रमाणीकपणाचें आंगोस्त्र दिलां. हें तारोवणेचें आनी प्रमाणीकपणाचें आंगोस्त्र आमचें न्हूय, सर्वेस्पराचें तें. तें मेळ्ळें करून, तें अपवित्र करून, तुजेंच तें जिवीत तें तर पिडार करीत जाल्यार, जोरी सैतान तुका तेणेन घालून सकला उडयता, तुवें कितें करचें तूं जाणाय. तूं रोखडोच सर्वेस्परा कडेन वचूंक जाय आनी म्हणूंक जाय, सोम्या, हांव चुकलों. चड करून सैतान कितें म्हणटा तें तुमी जाणो काय? तूं चूक करून कितें वायट करून पातकान पडटोस तेन्ना सैतान येवन सगळ्याकीन पयलें कितें म्हणटा तें तुमी जाणाव? तुजो असलो मनीस असलें पाप करूं येता? तुजी असली बायल असलें पाप करूं येता? खंयचें तोंड घेवन सर्वेस्पराशी तूं आतां वयतलोय? खंयचें तोंड घेवन सर्वेस्पराशी वयतलो आनी बोक्षणें मागतलोय? अशें सैतान येवन तुका ब्लॅकमेल करता. हांव तुका कितें विशय सांगूंक सोदतां. ओत्मीक जिवितांत जैतिवंत जिवीत जिता पळय कोण तें तुवें जाणो काय? आपल्या जिवितांत केन्ना सकला पडोंक ना तसलो मनीस न्हूय. जाल्यार पडल्या उपरांत दरेक पावटी सर्वेस्पराची काकलूत घेवन तो उठोन मुखार सोदता पळय तोच एक जैतिवंत जिवीत जेता पळय तो. आनी एक प्रस्न तुमकां हांव विचारतां. सकला पडला त्या मनशान सगळ्याकीन पयलें कितें करचें तुमी सांगात म्हाका? सकला पडलो मनीस सगळ्याकीन पयलें हें करूंक जाय, आपल्याच्या फ्रेंडा सांगाता चॅटींग करूंक जाय. जो पडटा थिंगासर बसोन आतां थिंगा चॅटींग करूंक जाय, अशें न्हू? वॉट्सॅप मॅसेज करून सारकें न्हू? एक सेल्फी ताणें घेवची, सारकें न्हू? कितें करचें तुमी सांगात? जो पडला पळय तो ताणें थिंगासर कितें करचें? उठोंक जाय. हांव सारकें सांगता न्हय? भावा भयणानो, सैतान येवन तुका अशें म्हणटा, तो कितें म्हणटा जाणा? आतां तूं कितें उठ्ठलोय? जालें, तुजें काम जालें. खंयचें तोंड घेवन तूं सर्वेस्पराशी वयतलें? सोम्या, तूं आतां बक्षी म्हाका म्हणटलोय? त्या दिसा ती कुराड भायर सरोन ती उदकांत पडटोस तो शिश्य धांवोन येवन, म्हज्या दोनया, कुराड पडली, उदकांत पडली, ती म्हजी न्हूय, ती हांवें मागोन हाडलेली अशें म्हणटोस. एलिशा ताका पळोवन, आरे तुका गिन्यान ना रे? अशें म्हटलें काय? आरे तूं मनीस वो जानवर, मागलेली वस्त तूं हे भशेन बेपरवा करून उडयता, अशें म्हणलेलें काय? एलिशान त्या भाशेन बोब मारूंक ना. ताका आदार नासलो पळय ती परिस्थिती पळोवन ताचेर काकलूत केली. हांव आनी तूं तर आमी चुकत जाल्यार सर्वेस्परा कडेन येवन आमचे दोळे धरून आमी मन बदलीत जाल्यार जेजू क्रिस्त तुका आनी म्हाका बोब मारचो ना. आमची ओस्कोत परिस्थिती पळोवन तो आमचेर काकलूत करून ताचे पाबोलीक रोगतार आमकां तो नितळ करून शुद्ध करतलो. तेन्ना एलिशान
ताका पळोवन अशें विचारलें, ती कुराड खंय पडली? ती सांगोंक जाय. म्हाज्या भाव भयणांनो, तूं सर्वेस्पराशी येवन सोमया पडलो पडलो अशेंच म्हणत रावनाकाय. खंय पडलाय तें सांग. चूक जाली चूक जाली चूक जाली अशेंच म्हणनाकाय. जी चूक जाल्या पळय ती सांग. सर्वेस्परा कडेन येवन तूं तेन्ना दूख दोत्ताय तेन्ना सारकें पळय तें सांग. पळय हांवें हें पातक केलां. म्हाजें पळय तें सारकें पावल मारूं पळय तें हें. म्हाका बक्षी बापा, एलिशान सर्वेस्पराचे पोदवेन अद्भुत कार्य केल्यो. असल्यो अद्भुत कार्य करता पळय ते एलिशा खबर ना ती कुराड खंय पडल्या म्हणून? जाणा ओ नोको? मातशें आयकात. एलिशा ताका विचारता, ती कुराड खंय पडल्या? तेन्ना तो शिश्य म्हणटा, पळय ह्या सुवातेचेर पडल्या अशें सांगता. ताचो अर्थ म्हळ्यार तुमी जाणा? आत्मीक जिवितांत सर्वेस्पराचो अजाप आमच्या जिवितांत घडोवंक जाय जाल्यार आमचे वाटेन पळय जें कितें आमी करूंक जाय पळय तें आमी करूंकूच जाय. एग्जामीन तूं पास जावंक जाय तुवें कितें करूंक जाय? बायबल घेवन तकले कडेन धरून म्हूण सोमया तुवें म्हणलां पळय कोणाक गिन्यान ना जाल्यार तूं म्हजेशी माग. पळय हांवें बायबल मागीर तकलेशी दवरला. बायबलांत जितली जाणवाय आसा ती म्हाका दी सोमया. अशें म्हणटो सोमी दितलो काय? तशें जायना. तुका तर तें ज्ञान जाय जाल्यार तुवें तें मेहनत करून शिकोवंक जाय. तुवें जें करूंक जाय तें करचें. त्या उपरांत सर्वेस्परान कितें करूंक जाय पळय तें तो करतलो. लाजरसाक पुनर्जीवन करूंक जाय म्हूण सर्वेस्पर थंयसर गेलो. लाजरस मेलो, ताजी कूड आतां थिंगासर 4 दीस जाले कुसल्यात. जेजू ताका पुनर्जीवन करून गेलो. पूण जेजू क्रिस्तान थिंगासर कितें म्हणलें तुमी जाणात? तो फातर तुमी काडात. कितें? फातरा कुशीन सोर. अशें म्हणल्यार कुशीन सोरचो ना काय? लाजरस भायर सोर अशें म्हणटोच मेलोलो लाजर पासून भायर सरलो जाल्यार फातराक पळोवन फातरा कुशीन सोर. कुशीन सोरचो ना काय? कुशीन सोरतलोच. पूण फातर काडपाचो काम तांच्यान करूंक जाता. पूण तें मोडे पोतून जिवीत करच्याक तांच्यान कळचें ना. तुमचे लागीं जें करूंक जायना तें हांव करतलों. पूण तें तुजे लागीं करूंक जाता पळय तें तुमी करात. तुमचे जिवितांत तुमकां तो चमत्कार पळोवंक जाय जाल्यार आळसी जावन जियोवपाची गरज तुमकां ना. जें तुमी करूंक जाय पळय तें तुमी करचें. जे कश्ट तुमी करूंक जाय पळय ते तुमी करूंकूच जाय. कोणाच्या जिवितांत सर्वेस्पर चमत्कार करता तुमी जाणा? आळस्यापणाच्या जिवितांत तो करचोच ना जाणा. कोणाच्या जिवितांत तो मिलाप करता ते तुमी जाणा? जीं आपल्याचें काम जीं सगल्या बोळान कोत्तात पळय तीं तांच्या कामाकूय सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आसता. आमकां दिल्या पळय ती जबाबदारी, आमकां दिल्या पळय ती सिरीस, आमकां दिला पळय तो वर आमी जें काम कोत्ता आमी तें सगलें बोळान करीत जाल्यारूच सर्वेस्पर ताचेर बेसांव घालतलो. वाड दितलो. एलायशान शिशाक म्हणलें दाखय खंय पडल्या दाखय. आयज म्हजीं उतरां आयकता ती भावा भयणांनो, जेन्ना तुमी सर्वेस्पराशी येता तेन्ना तुमी तिंगा सांगोंक जाय खंय पडल्या. तुजे मागणें सारकें सुटावें आसूंक जाय. कशें तुवें चूक केल्या आनी सर्वेस्पराक दूख दिल्याय? सोमया हो पातकी म्हाका बक्षी अशें म्हणून जावचें ना. दुसरें, एलिशाक पळय ती सुवात दाखयल्या उपरांत एलिशान कितें थिंगा केलें तें आतां आमी वाचुया. 2 राजा 28 वर्सो हांव वाचतां. वर्सो सर्वेस्पराच्या सेवकान म्हणलें ती आतां खंय पडल्या. जेन्ना ताणें ती सुवात ताका दाखयली तेन्ना थिंगासर ताणें एक बडी कातरून थिंगा उडयली. आनी ते लोखणाची कुराड मागीर वयर येवन उबोंक लागली. एक बडी कातरून. ती बडी थिंगा आमकां कितें दाखयता? सोमी जेजू क्रिस्त म्हणून तें आमकां दाखयता. तो जेजू क्रिस्त खुर्साचेर आमच्या पासत तुज्या पासत ताका मारलो, ताका काबार केलो, ताका कातरून अशें मारल्या पोरी आमी जीं पातकान बुडलेलीं आसाव त्या पातकांतलीं वयर आमी सरल्या. आतां उगडास दिया ती कुराड
उदकान पडलेली, लोकोण उदकाक श्राप. चालते जिवितान पळय लोकांक कोणा विशीं तेंकां असो कॉलम येता, उदकूच न्हू. म्हटल्यार उदक ते कुराडीक एक श्राप जावन आसा. श्रापान पडटा ती कुराड. जी कुराड पडलेली तिका वयर कोण काडटा, कातरलेली पळय ती बॉडी. तो जावन आसा म्हजो जेजू क्रिस्त. ताका आमच्या पासत मारलो आनी काबार केलो. ह्या पासत पातकान आमी पळय बुडोन आसलेलीं तीं, त्या पातकांतल्यान आमकां भायर काडल्या. आयज म्हजी उतरां आयकोता ती भावां भयणांनो, आयज तुमी भायर सरोंक जाय. ज्या पातकान तुमी पडल्या, ज्या पातकान तुमी बुडल्या, त्या पातकांतल्यान तूं भायर सरोंक जाय जाल्यार जेजू क्रिस्त म्हणटा पळय त्या जेजू कडेन तुवें वळख करूंक जाय. ती बॉडी कातरल्या उपरांत, ती बॉडी थिंगा घातल्या उपरांत ती कुराड वयर सोदता. ती कुराड आतां वयर पेंवप म्हणल्यार आमकां एक अद्भुत सोद दाखयता. मरण फोंडांतल्यान पुनर्जीवनपण जावप म्हणल्यार हें आमकां दाखयता. ती उदकान पडली, ताजो थिंगा इंतेर जालो, त्या उपरांत आतां परतून वयर सोदता. जेजू क्रिस्ताक आपलो खासगी सोडवंडार मानून घेतल्या उपरांत आमी उदकान भितर वयता. आमचें थिंगा मरण जाता, तेजे उपरांत कितें बरें तरी घडटा. आमी सगळीं थिंगासर आतां परतून नव्यान वयर आमी नव्यान सोदता. ह्या भाशेन वयर सरपाचें कारण जेजू क्रिस्त पळय कातरलेली पळय ती बॉडी, ताणेनूच आमकां थारोवन दिवं येता. उत्पत्तीच्या पुस्तकांतल्यान प्रकाशाच्या पुस्तकांत म्हणल्यार 60 आनी 60 पुस्तकां आसात. सगल्या पुस्तकांनी सोमी जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटा. आयज तुमी उठोंक जाय, नव्या जिवितान वयर सरोंक जाय, नव्या मनशाच्या रुपान तुमी जिवंक जाय. आनी ह्या भाशेन तुमी जिवंक जाय जाल्यार आयज तुवें थिंगासर मानून घेवन खंय पडलाय. आयज तुवें तुकाच म्हणोंक जाय तूं कसो पडलाय पळय तें. ह्या भाशेन तूं तुजी चूक मानूंक तयार आसा जाल्यार म्हजो सोमी जेजू क्रिस्त तुका उखलपाक तयार आसा. आतां आमी मागणें करुया. दर एकलो आपल्याची मान बागोवया आनी आमी मागणें करुया. पवित्र सर्वेस्वरा बापा, एलिसाच्या जिविता वरवीं आनी ताचे सेवे वरवीं, ते सेवेन जाले पळय ते घडणे वरवीं आमचे लागीं सुटावे करून उलयल्या म्हणून तुका आमी दिन वाचतां. आमकां मोल दिवन विकतें घेतलां म्हणून आमकां पडपाची परवानगी ना. बेपरवाचें जिवीत जेवपाक आमकां परवानगी ना. दार नासतना जिवीत जेवपाची आमकां परवानगी ना. दार नासतना जिवीत जेवंक नाका जाल्यार मागणें करिनासतना आमी जेवंक जायना. मागण्या वरी आमी दारीत जावंक जाय. असलें आत्मीक जिवीत आमकां दी बापा. मागण्याचें जिवीत सोरी जाल्यार आमच्या जिवितांत दार आसची ना. आमी वावर कोत्ता पळय थंयसर आमी कितलेय मेहनत करी जाल्यारूय फावो तें फळ आमकां दिश्टी पडना. मागण्याचें जिवीत आमचें वाडय बापा. दार नासतना तसलें जिवीत तूं पयस कर बापा. त्याच भाशेन आत्मीक जिवितान आमकां नोको आसतना आमी पडटा तेन्ना बापा रोखडीच आमी तुजे लागीं येवन मानून घेवन परतून उठच्या खातीर आमचेर कृपा कर बापा. तूं आमच्या पासत खुर्साचेर मेलोय आनी तुजे मरणा वरवीं आमकां पुनर्जिवंत आसा. जिवंत कोत्ताय, आमकां तूं संवसारान वयर उखलताय. हें सोद जाणा जावंक दर एका वेळाचेर तुजेच आज्ञा आमी पाळूंक तुका मानता तसलें जिवीत जिवपाक आदार कर. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागता बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.